सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सोडया, दोन्या देवाक नाकारूया, आनंद आमचो ताका जोया, कारोडांतूं घडोवन दवरुया, जिवितांतूं जोडून या, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावून, कारोडांतूं घडोवन दवरुया, जिवितांतूं जोडून या, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावून. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. भाव भयणीनो, हे सकाळच्या दिसाक आमी सांज वांटून घेत आसतना जॉन क्रिजोस्टोम फेर्नांदीस हाचे पासत आनी डॉमिनीक रिबेरो हांचे पासत आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापान ह्या आमच्या भावांक आपली शांती आपल्या विसवान घेवं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्ल्या पासत सुकोर रोद्रिगीस, आना फ्रांसिस्का आल्वीस तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी कुडी आत्म्याची भलायकी. आज पवित्र सभा करता समारोह उगडास भाग्यून कॉर्नेलियस आनी भाग्यून सिप्रियान हे दोगूय रोगशास्त्री पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाक गोवाय दिवंक तांणी आपल्याचेंच योगदान केलें. आपले देवान दिल्ले जाणवायेंतल्यान, आपल्या बरोवपांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान तांणी जेजूक गोवाय दिली आनी आपल्या रोगतान ही पवित्र सभा मजबूत केली. तांचे देण्या खातीर देवाक दिनबासतना आमचोय दिसा दिसपट्टो वावार्थ थीर आनी गोड कोर म्हूण खोतखोत्यान मागुया. आनी पवित्रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबडनो सुगन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जाणून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमोचो अपराध, अमोचो बोड अपराध, ह्या पासत भाग्यो सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबांक भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुझे पोरजेचे सेवेक भाग्यून कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रोगशास्त्री तुवें करून दिले. तांचे विनोतीन भावार्थांत आमी गोड आनी थीर जावं आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक तूंच आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासणांच्या सासणांक आमेन. बागयोंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तूं तोरणे पिरायेचो म्हणून कोणेंच तुजी बेपरवा करूं नये, पूण तुमी तुज्या उलोवपान तशेंच चालीन मोगाची, बावार्थाची आनी निर्मळपणाची बावार्थ्यांक बरी देख दी. हांव येसूर रात दीस मेवनेतीन लोकांक पवित्र पुस्तकांतली वाचप कर आनी उपदेश आनी शिकोवन दे. जें कृपेचें देणें तुजें सवें आसा आनी संदेश दिवन धर्म वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिलां, ताची बेसारमाय करूं नाका. ह्या वस्तू विशीं नियाळ कर, ताचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगत सगल्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटली. कितें करताय आनी कितें शिकयताय ताची गोत बरी चोत्राय दवर आनी दवरितूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्याची सोडवण तूं जोडटलोय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची कर्तुपां उंचली व्हरती म्हणुया. सर्वेस्पराची कर्तुपां उंचली व्हरती. आपूण करता तें सगल्यान तो नितीवंत आनी विस्वासी. सगळे ताचे कायदे विस्वासपणाचे. सासणाच्या सासणांक तारायलोले. प्रमाणीकपणा आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुपां उंचली व्हरती. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो कोरार सासणाक इश्टापून दिता. पवित्र उर्चीत ताचें नांव. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुपां उंचली व्हरती. सर्वेस्पराची भोक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करूनची येतात ती सगळीं शाणी. ताची वाखाणणी तोखतात निकटली. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुपां उंचली व्हरती. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. कश्टतल्यानू तुमी, बार वायटवल्यानू तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बामणीनो हें शुभ वर्तमान चितान आमी आयकुया. एकदम गरजेचें आनी आमकां खूब खूब शिकोवन दितले शुभ वर्तमानाची घडणी. फारिसेवांतल्या कोण एकल्यान आपणांगेर जेजूक ये म्हूण जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें. आनी ते फारिसेवागेर वचून जेजू जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची, वायट स्वभावाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत पोरमळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावन आपले दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो,
अप्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुडटा ती कोण आनी कसली बायल ती जाणून जातलो आसलो, कित्याक ती एक पातकीण. पोर्तिपाल करून जेजून ताका म्हळें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हळें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांकूय रीण बोगशिलें. म्हणटच दोगांतले कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमांवान जाप दिवन म्हळें, अदीक बोगशिलां ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी जेजून म्हळें, सारकें सांगली. आनी बायले वाटेन वळून ताणें सिमांवाक म्हळें, तुवें हे बायलेक पळयल्या मूं? हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हेणें आपल्या दुखांनी म्हजे पांय धुले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो न्हय, पूण ही आयल्या मेरेन तावन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल लायलें न्हय, ही परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. हिणें परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिचीं जायतीं पातकां बोगसलीं. अशें म्हणून तिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें बोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलेले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बोगशिता तो कोण? आनी ताणें बायलेक म्हळें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वागणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एक शारांतली पातकीण, गांवांतली पातकीण, वायट नांवांची एक बायल, ती जेजूशी येता आनी आपली पातकां रोडटा. ही वस्तूरी आमकां बाबा भयणीनो 2 वस्तू शिकयता. पयली तिची खालतीकाय. जोरूय पोरमोळान ती आसली, तें घर भरिल्लें, पोरमोळ तिचे खालतीकायेचो हे भायले पोरमोळाहून अदीक व्हडचो आसलो. ती पातकीण आसली, ती ओळखताली आपूण पातकीण म्हूण. जेजू बराबर जेवणाक बसुले ते आनी जेजूक आपयल्लो तो फारिजेव सिमांवूय जाणो आसलो ती पातकीण म्हूण. आनी आपली पातकां आसतनाय ती काळजी घेता आनी पातकीण कशी जेजूच्या पांयाशी रावन आपूण रोडटा आपली पातकां. कोन्नी तिची खालतीकायेची. सिमांव आपले नाक उबारून आसलो, ताका जेजूच्या मोगाचो अनुभव मेळूंक ना. दाखयता ह्या वस्तुरेचो भावार्थ. ती पातकीण आसली पूण देवाचे काकुतीचेर ती पातयताली. हांव कितलीय पातकीण जावं, देव म्हाका बक्षितलो, देव म्हजें पाप पुसून काडटलो, हो तिचो भावार्थ. आनी ह्याच भावार्थान ती जेजूच्या पांयाशी येता आनी रोडटा आपली पातकां. आनी तिका कितें मेळटा? तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच.
देवाची काकूत बांबडीन अनुभवूंक, देवाचो मोग अनुभवूंक आमकां भावार्थ जाय. जेजू सदांच भावार्थाक वाखणटा. व्हडलो घे तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. ही वस्तुरीचो भावार्थ आसलो देवाची काकुतींत. माय गॉड इज अ गॉड ऑफ मर्सी. आनी हांव कितलींय पातकीण जाल्यार, हांव कितलोय पातकी जाल्यार तो म्हाका पातकां बक्षिता, म्हज्या पातकांची आनी उगडास दवरिना. बाबा बिडीनो, आज आमी घरा वयता आसतना ह्या घडणीचेर नियाळ करून मागुया आमकांय हे वस्तुरे भशेन कालतिकाय. आमकांय असलो भावार्थ की आमचो देव मोगाचो देव, आमचो देव बोगसण्याचो देव. आनी जितली आमी ताचे सगळे मोगान जियेता तितलो तोच आमकां आपल्या मोगान भरता. तो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताचे लागीं मागुया आमकां कालतिकायेचो गूण आनी भावार्थाचें देणी. दाना तयारी वेल्यार आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे, C33 पेज 42. C33 पेज 42. Sorvesvora madunge amchinana. Sorvesvora madunge amchinana. Kurani opmo duga vida Baba. Sorvesvora anunge amchinana. Sorvesvora anunge amchinana. बडी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या भाग्यवंत रॉक्सशास्त्रींच्या कोश्टा मरणाच्या उडासाक भेटयलेली तुजे पोरजेची देणी दोयेन मानून घे. जशें तांकां आपले कोश्ट दोग सोसूंक जेजूच्या बलिदाना वरवीं घोटाय मेळ्ळी, तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय तीरपण मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दीन भासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवीदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रॉक्सशास्त्रांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे अशक्तायेन क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सोपुर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय.
मुसर्गी तुका जय जय बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोमदूत, भाग्यवन मिंगेल आमचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें आज आमकां येव, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटा तितलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राज सोडची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजोर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूय. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी.
वस्त जेजू जाणें ती गांवांतली पातकिणींक भोगसणें दिलें, तिचो मायमोग आनी तिची दूख ओळखून घेतली. वस्त जेजू आमकांय सगल्या आमच्या अपराधांतली आनी चुकींतली भोगसणें दिता, आमकां आपल्या मोगान रेवडायता. येताची जेवणांत वांटो घेवन ताचो मोग अनुभवतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जिबिताचें उदक, जिबिताचो उंडो, जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना हें गायन गावया. D23 560, D23 पेज 60. 지비다진 묻어가우 비오교체 다내려루 지비다조 우러하우 가우교체 우게려루 지비다진 묻어가우 비오교체 다내려루 지비다조 우러하우 암소도 다니라 누가 비유 하시다 암소도 우게라 누가 가우 가오네다 암소도 다니라 누가 비유 하시다 암소도 प्रार्थुयाम.
भोव मोगाळ बाप्पा, भाग्यून कॉर्नेल आनी सेप्रियान रॉक्स शास्त्रांचो आज उगडास करून तुज्या अशक्त भुरग्यांक धीर दितल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्युंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानांच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर हे जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याची घोटायेन दोळाळपणी आमकां भोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सोदा भाशेन फाल्यां 6 वरांचेर सांजे मीस आसतलें. शुक्रार जाल्ल्यान फाल्यां सांजे 6 वरांचेर मीस. बापसाहेबान आख्या मनीसकुळाक उलो मारला. सगल्यांनी वॅक्सीन घेवंक आनी ताणें सुचयलां हें वॅक्सीन मनशा कुळाची सुरवेकतान पिडा जाता तेन्ना असली वॅक्सिन्स आमी घेयत आयल्या सगल्यांकूच ताणें उलो मारला. तो भेटीक आसलो स्लोवाकिया ह्या वाठारांत. थंयच्यान येता आसतना ताणें सांगलें मागलें सगल्यांनी यादनिकांनी बिश्प साहेबांनी कार्दियालांनी आनी सगल्या लोकांन वॅक्सीन घेवचें हे पिडेचेर आड झुजूंक. कारण त्या वाठारांत जायत्यांनी घेवंक ना तांकां बाप साहेबाक मेळूंक वा ताच्या मिसांत वांटो घेवंक जालें ना. फकत वॅक्सीन घेतलेली तांकांच त्या सरकारान भितर घेतलेली. म्हणटच बाप साहेबाची मोन आसा सगल्यांनी आमी वॅक्सीन घेवन हे पिडेचेर आड झुजूंक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पेज 82. E10 पेज 82.